Unity Mall, आमका नका. 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 भाई मरा, भाई मरा. भाई मरा. भाई मरा, भाई मरा. भाई मरा, भाई मरा. राज कोटे 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 भाई मरा. राज कोटे भाई मरा. असा सगळे असं जॉन नागारज सर असा असे खूपशे आसा आमचे. तर तुम्ही सगळे आमकां हांगासर सहकार्य करता आमच्या फाटल्यान आसा त्याबद्दल हांव तुमकां अमित सर आसा सर सगळ्यांक आमी देव बरें मागता. आणि एक आमच्या पंचायतीन आमच्या लोकां बरोबर रावन ताका एक इन्स्ट्रक्शन आयिल्लें टीसीपीन की ह्या प्रोजेक्टाक जो ह्या आसा तेजो सर्व्हिस टॅक्स घ्या म्हणून. परंतु तेंच्यांनी फोर्टनायट हितून तेजे मिटिंगेन एक बोल्ड डिसिजन घेतलें की जेन्ना आमच्या लोकांचो विरोध आसा तेन्ना आमी हे सर्व्हिस टॅक्स घेवपाक शकना म्हणून. तेंच्यांनी मातश्यो ताळयो मारच्यो. तेंच्यांनी एक एका टीसीपीक कळयल्लें आसा. त्याच बरोबर म्हाका सरपंचान सांगला त्या प्रमाणे तेंच्यांनी सगळ्यो ज्यो ह्या बाकीच्यो ऑथॉरिटी ज्यो आसा गव्हर्नर धरून सगळ्यांक कळयल्लें आसा की तुमी ना आमकां चिमलकारांक हितून घेवंक ना, विश्वासान घेवंक ना, ना पंचायतीक घेवंक ना, ना आमचे जे हांगासर वेटलँड जो आतां अध्यक्ष आसा हांगासर बीएमसीचो अध्यक्ष आसा आमकां कोणाकूच तुमी विश्वासान घेवंक ना. हेका लागून एक आमी हांगासर ठराव पास करता असो की तुमी पळयला आसात ओजो तुमी उलयला त्या प्रमाणे आमचे स्पीकर की हांगासर ना एक बोर्ड ना कांय ना कांयच ना. कोण कोणाचो बापूय हांगासर येवन हें काम करता कांयच कळना. कोण कॉन्ट्रॅक्टर कांयच कळना. तेन्ना आमी एक अशें मागता की सरकारान जाता तितक्या बेगीन हे जे हांगासरलें जे काम जे आसा युनिटी मॉलाचें ते बेगीनच्या बेगीन बंद करचें. आणि जर तर तुम्ही बंद ना जर केले तर जायत फाल्यां आमचे जे सगळे जे हांगासर ह्या आसा ग्रामस्थ आसा गोंयचो लोक जो आसा तेंच्यांनी फाल्यां सकाळी हांगासर कायदो हातीन घेतलो अशें तुमी म्हणू नाका. त्याच बरोबर आमी असो ठराव पास करता हांगासर तुमी कसल्याच तरेची बाबा वेटलँडाची जागा कितकी खंय तेज्यो बाउंड्री नीस खंय आसा हे न करता हांगासर तुमी हे सगळे काम पत्रे मारपाचे हे केल्ले सुरू केल्लें आसा. तेजेरूय तुमी जाता तितक्या बेगीन आमकां ही जागा आसा ती बफर झोन आणि त्याच बरोबर इन्फ्लुएन्स झोनाची बाउंड्री आमकां घालून दिवची. हेतून आनी एक आस्पो आसा. आतां आमचे जे वकील जो आसा एडवोकेट जो आसा तेंच्यांनी आमकां फोन करून सांगिल्लें आसा ह्याच प्रॉपर्टीन आनी 65,000 स्क्वेअर मिटराचे आनी कोणा कडेन तरी डिलिंग जाला म्हणून आनी कसलो तरी प्रोजेक्ट येता म्हणून. कळ्ळें न्ही. म्हणजे आतां काबार कळ्ळें न्ही. कोण तरी प्रायव्हेट खंय न्ही तेन्ना तेंच्यांनी हें केलां तें फायंड आउट केलां हेजे वरसून नेटा वरसून तेन्ना तांकां कळयलें आसा. आनी दुसरी आमच्या सीएमाकूय आमी सांगूंक सोदता तूं जी ही सगळी स्वप्नां पळयता हांगासर सगळो विध्वंस करून आमच्या पर्यावरणाचो की हांगासर तुमचो जो हे आसा प्रशासन स्तंभ हाडपाचो हो जो तुजो विचार आसा तूं मातसो प्लीज तकलेंच्यान भायर काडून उडय. कारण हे केल्या उपरांत ते जर करतलो तूं सामको तळ्याच्या देगेर पावतलो. आनी आतांच आमच्या भुरग्यांनी कितें केल्लें आसा जे तेचे परिणाम कितें जातले आतां शेवटचे कोण आमचे हेचे उलयल्ले आसा जिओलॉजी आनी कितें तेंच्यांनी बाबा ह्या भुरग्यांचे तरी तुमी आयका तेंचें ज्ञान घेया मातशें कितें आसा तें. आनी हो जो जसो आयटी पार्क आमी स्क्रॅप केलो तसोच होय जो प्रोजेक्ट जो आसा तुमी खंयय व्हरून घालात कळ्ळें न्ही. खंय फिजिबल जाता थंय आमचें कांय म्हणणें ना. पूण हांगासर तितको हाडूं नाका. हे आमी जे ठराव जे आसा ते गव्हर्नमेंटाक धाडटले वेटलँड ऑथॉरिटीक धाडटले बीएमसीची जी हें आसा आमची त्या बोर्डाकूय धाडटले. आनी म्हाका दिसता ह्या ठरावाक तुमी सगळ्यांनी ताळयो वाजून एक हे दिवचें अनुमोदन दिवचें अशें हांव मागता. एकूण एक मुद्दा सगळो एकूण जे कोणी
जवळ जाता 3-3.5 वरां सुमार जाली आमी हांगासर हें घेतली सभा घेतली तेन्ना हांगासरलो जाग्याचो जो उल्लेख जो केला आमचो बांयगणकर देव कळ्ळें न्ही बांयगणकर देव जो आसा कळ्ळें न्ही तो सदांच हेज्या सुद्दां वेळार आमकां आय टी पार्काच्या वेळार सुद्दां कळ्ळें न्हू तो तेज्या मानेर बसलो रोहन गांवट्याच्या कळ्ळें न्ही आनी हे फावटी तेणी ताका बुश शिकोवची अशी देवा कडेन आमी मागणी करता आनी तुमकां परतून एकदां खूब काळजान सून देव बरें मागून अशें तुमी आमचे बरोबर रावा म्हणून तुमकां परतून एकदां देव बरें मागून देखूच आसा जर तर कोणाक भायले कोण येयल्ले आसा हांगासर कोणी तळे पळोवंक नासत जाल्यार आमचे भुरगे हांगासर आसा मातशें तुमकां हें करचें त्रास घेवचे पडटले तुमी वचून ते तळे पळोवपाक शकता पूण तळ्यान देवूं नाका प्लीज कळ्ळें न्ही हय वाट तेंच्यांनी पळयल्ली आसा कळ्ळें न्ही सगळें देव बरें युनिटी मॉल आमकां नाका लोकांना